नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. जीएसटीत सुधारणा घडोवन मध्यमवर्गीय कुटुंबांक मोठी थाकाय. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी जीएसटी सुधारणे विशीं दिलो नियाळ. गोय विधानसभेच्या सभापती पदा खातीरची वेंचणूक जातली 25 सप्टेंबराक. राज्यपालांनी आपयले खासा अधिवेशन. नव्या टर्शरी कॅन्सर केअर केंद्राचे काम 30% पुराय. राजकीय हस्तक्षेपा शिवाय बरी भलायकी सेवा दिवपी थारतले हे केंद्र. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे. म्हजी बस विद्यार्थी आणि ज्येष्ठ नागरिकांक थारतली उपेगी. गांवगिऱ्या वाठारांची जोडणी वाडोवपा खातीर सरकार दिता भर. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत. 2027 भाजपाचेच सरकार स्थापन जातले. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नाईक हांच्या जल्मदीस सुवाळ्यात उपस्थितांचो निर्धार. आता खबरो विस्तारान. जीएसटीत सुधारणा घडोवन मध्यमवर्गीय कुटुंबांक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मोठी थाकाय दिल्या अशें केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगलां. आमच्या देशांतल्या 140 कोटी देशवासियांच्या जिणेंत हातूंतल्यान सुदारणा जातल्यो आनी तांकां मजत जातली अशें मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगलां. जीएसटी के रिफॉर्म से देश के आर्थिक उन्नति में भी बहुत बड़ा एक लाभ मिलेगा. अगर हम प्योर इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, हमारी देश की जीडीपी है करीब 330 लाख करोड़ की अभी. इसमें से करीब 202 लाख करोड़ हमारा कंजम्पशन है, 202 आउट ऑफ 330. 202 लाख करोड़ जो कंजम्पशन है, ये अगर जीएसटी के इस छूट के बाद में अगर 10% भी बढ़ता है तो 20 लाख करोड़ का एक्स्ट्रा कंजम्पशन देश में आता है. 20 लाख करोड़ की एक्स्ट्रा जीडीपी देश में आती है. गोय विधानसभेच्या सभापती पदा खातीरची वेंचणूक 25 सप्टेंबराक जातली. गोयचे राज्यपाल पुसपती अशोक गजपती राजू हांणी खासा अधिसुचोवणे वरवीं सभापती वेंचणुके खातीर 25 सप्टेंबराक विधानसभेचे एक दिवसीय खासा अधिवेशन सकाळी 11:30 वरांचेर आपयलां. आदले सभापती रमेश तवडकार हांणी दिल्ल्या राजीनाम्या उपरांत हे पद रिते आशिल्ले. पणजी ते सांखळेचो गांवगिरो वाठार जोडपा खातीर कदंबा येरादारी महामंडळान आनी येरादारी खात्यान 4 नव्या इलेक्ट्रीक बस सेवेची मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी सुरवात केली. ह्या वेळार उलयतना म्हजी बस येवजणे अंतर्गत भौशीक येरादारी सुविधा ही विद्यार्थ्यांक आनी गांवगिऱ्या वाठारांतल्या लोकांक मेळची ह्या हेतान तयार केल्या अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. इलेक्ट्रीक बस सेवेक लागून गांवगिऱ्या वाठाराची जोडणी उदरगत शारी वाठारा कडेन जातली हाचेर तांणी खोस उक्तायल्या. 4 ईवी बसेस हमने जो साकली कॉन्स्टिट्यूंसी से लॉन्च किया, इसलिए मैं केटीसी कॉर्पोरेशन और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं. गोवा सरकार की तरफ से केटीसी कॉर्पोरेशन हमेशा के लिए इस तरह की रूरल कनेक्टिविटी देने का प्रयास हमेशा के लिए रहा है. और जो हमने माझी बस यानी मेरा बस योजना स्टार्ट की है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन फॉर द स्टूडेंट्स, फॉर द जो प्राइवेट लोग हैं उनको भी उसका बहुत फायदा हो जाएगा. फिर एक बार ज़्यादा से ज़्यादा जो बस ओनर्स हैं और पब्लिक इन्होंने माझी बस ये स्कीम यूज किया तो उसको ज़्यादा फायदा मिल जाएगा. खबरापत्रांत आता घेऊया एक ल्हानसोच विसव. स्विमिंग कर पाओगी? जो भी है करूंगी. आज शाम को 4 बजे जिमखाना में आ जाना. मेंबर ला रहा है कभी, वो कहीं नहीं जाएगा. माही सी, ये कौन है? तुम क्या दिन भर घर पे ही रहती हो, कहीं बाहर नहीं जाती? अगर कबीर को हराना है, इस लड़की को पकड़ना होगा. इसका पत्ता साफ करने के बाद ही बाजी मेरे हाथ में आएगी. हिमाचल से ओलंपिक तक का सफर सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 9:30 बजे डीडी नेशनल पर.
उन आर्यों ने हम रक्षवंशियों को सदैव हमारा संहार ही किया है। हमें निम्न श्रेणी का समझते हैं वो, अपितु पशु के समान वध के योग्य समझते हैं। इसी का तो परिणाम है विभीषण कि तुम्हारी बहन की नाक को निर्ममता से काट देना। क्या इनके इस कृत्य से तुम्हारे रक्त में उबाल नहीं आता विभीषण? मुझे पक्का विश्वास है इस घटना के पीछे भी बहुत बड़ा हाथ शूर्पणखा का ही है। काकभुशुंडी रामायण सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 9 बजे, डीडी नेशनल पर। विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेलो खबरो। नव्यान तयार जावपी टर्शरी कॅन्सर केअर केंद्राचे बांदकाम 30% पुराय जाला अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी खबराकारांक सांगलां। उण्यांत उणो राजकीय हस्तक्षेप आनी बऱ्यांतली बरी भलायकी सेवा दिवपाच्या हेतान ह्या भलायकी केंद्राची स्थापणूक करता अशें मंत्री राणे हांणी सांगलें। तुम्ही पळयला दर फावट स्लॅब घालता हांव मुद्दम वयता आनी थंय प्रोटोना खातीर आमी वेगळे अरेंजमेंट करून आमी दवरल्या। थंय लिनियक 2 लिनियक प्लस आनी 2 चे प्रोविजन थंय आसा। म्हणजे सगळे म्हाका दिसता एकदा स्ट्रक्चर जाले बाकीचे वॉल्स एंड ऑल विल गेट रेडी व्हेरी फास्ट। अलॉंग विथ दॅट विल कम ऑल द इंटरनल इन्फ्रास्ट्रक्चर दॅट इज रिक्वायर्ड एंड वी आर पुटिंग अ बॉडी मॉनिटरिंग बॉडी इन प्लेस which we are putting along with the doctors of Tata Memorial so that the functioning and the work goes as per their standardized guidelines which are already established, so we are able to monitor it properly. गोय ऊर्जा उदरगत संस्था म्हळ्यार गेडा हांणी आयोजित केल्ल्या खासा कार्यशाळेत उलयतना मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी 2050 वर्सां मेरेन हरित ऊर्जा आपणावन आनी तंत्रज्ञानाच्या आधारार सांडपाणी प्रक्रिया चालीक लावन शून्य उत्सर्जनाची मोख पुराय करतले अशी आस्त उक्तायल्या। सरकारान टिकाऊपणाच्या उपक्रमांक आधार दिवपाचे उतर दितना सादर केल्ले तंत्रज्ञान आनी सेवा आपणावपाचे आवाहन तांणी ह्या वेळार उद्देगांक केला। I am particularly glad to mention that Mahapreet will be commencing the installation of the 30 megawatt rooftop solar on the government buildings and has also sought collaborations with to provide the rooftop solar solutions to MSME industry on the RESCO mode. And this will greatly benefits to the MSME sector. Waste management and the plastic waste initiatives taken in the state, Goa has never considered the cost as a factor regarding to the waste management. Goa is the first state to set up the municipal solid waste to the biogas and biogas to energy plant successfully operating for the past 9 years. Goa has transported about the 5 lakh tons of the RDF to co-incineration of the cement plant, saving about the 3 lakh tons of coal. Goa is the first state in Asia to implement the deposit refund scheme and the first in the world to implement it to the multi-layered plastic waste which otherwise no value. भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नाईक हांणी आयज भाजपा फुडारी आनी कार्यकर्त्यांसयत आपलो जल्मदीस भाजपा मुख्यालयात मनयलो। ह्या वेळार भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी समेस्त भाजपा फुडारी आनी कार्यकर्त्यांच्या वतीन तांकां जल्मदिसाची परबी भेटयली आनी यश आवडले। ह्या तरेचे यश दिवचे की 2027 लागींच पावलेले आसा आनी 2027 तुमच्या नेतृत्वान तुमचे जे कितें मनान जे कितें इच्छा आसा ते सगळे पूर्ण जावचे। सगळे कार्यकर्त्यांक मार्गदर्शन योग्य तरेन जावचें की तुमचे नेतृत्व सकयल परत एकदा गोंया राज्यांत आमी BJPचो सरकार परत हाडूंक शकतले आनी हे फक्त दामू नायक करूंक शकता। आमी सगळे आसात, बाबूश आसा, आमी वेगवेगळे वर्टिकल आसा। आयज बाबूश आहा तेंच्या मतदारसंघान आयज हो बर्थडे साजरो जाता आनी हांव देवा कडेन मागता की तुमकां बरें यश आयु आनी जे तुमचे मनान आहा जे तुमी संकल्प करून आयज आयिल्ले आसा ते प्रत्येक गोश्ट ते पूर्ण जावचे। लोकांनी भेटयल्ल्या परबींक जाप दितना भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नाईक हांणी येता त्या वेंचणुकेचे आव्हान पेलतना 51% परस चड मताधिक्यान वेंचून येवपाचो ध्यास उक्तायलो। तशेंच भाजपा शिवाय पर्याय ना हे सिद्ध करपाचे कार्यकर्त्यांक आवाहन केले। ह्या निमतान हांव सगळ्यांक धन्यवाद दिता। हांवें पयल्या दिसा म्हणिल्लें की हांव जो अध्यक्ष जालो तो अध्यक्ष हांव न्ही तर भारतीय जनता पार्टीचो प्रत्येक कार्यकर्तो हो अध्यक्ष। आयज हो घडये वाडदिवस मोठो आसत
पण तो साजरो करता भारतीय जनता पार्टीचो प्रत्येक कार्यकर्तो आणि गोंयकार. आणि म्हणून आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोंय ह्या संकल्पनेच्या सकल डॉक्टर प्रमोद सावंताचे सरकार चलतना सरकार आणि पक्ष हे दोन्ही एकाच बरोबर चलतात. आमची मोख आसा ती सगळ्यांक लागीं करपाचे, सगळ्यांक एकठांय करपाचे आणि 51% मतदान हे आमकां जावपाक जाय जे आमकां लोकसभेन जाल्लें आसा. आय रिपीट, आमकां 51% मतां आमी सगळे एकठांय जातकीर हें आमचें जाल्लें आसा. तें आमकां तशेंच फुडें व्हरपाक जाय, दाखोवन दिवपाक जाय की भारतीय जनता पार्टी शिवाय पर्याय ना. केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक हांणी भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक हांकां परबी भेटयतना 2027 लेगीत भाजपा सरकारूच स्थापन जातले हातूंत कांयच दुबाव ना असो विश्वास उक्तायलो. पार्टी फाटल्यान आसा, पार्टीचे अध्यक्ष फाटल्यान आसा, दामूचे फाटल्यान आसा आनी तो आशिर्वाद सतत वाडत रावतलो. आणि त्याच बळाचेर आमकां जे कितें आमचे सगळ्याचे आमकां जे कितें साध्य करपाक जाय ते येणाऱ्या 2027 आमी ते साध्य करतले, कारण तुमच्या सगळ्याच्या आदाराचेर. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण हिणे GST 18% मेरेन करपाचो निर्णय घेतिल्ल्यान ताचो फायदो गोंयच्या पर्यटन उद्देगाक जाला अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी खबराकारांकडेन उलयतना सांगला. मध्यमवर्गीय पर्यटकांक हाचो फायदो जावन पर्यटन उद्देगाच्या उदरगतीत अदीक वाड जातली अशी आस्त तांणी उक्तायल्या. कांय उद्देगांची अशी अपेक्षा आसा ती सरकारा मुखार मांडली जाल्यार तातूंत तरतुदी जाव येता अशें तांणी मुखार सांगलें. Goa being a tourism destination, the GST waiver which has come off, tax reduction जे केल्ले आसा, हांव माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी तशेंच निर्मला सीतारामन जी हांकां हांव थँक्यू म्हणटा. आमचे GSTचे चेअरमॅन आमचे गोंयच्या कडल्यान वचपी आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री ताकाय थँक्यू म्हणटा, कित्याक शेवटी ही अपेक्षा इंडस्ट्री कडल्यान आशिल्ली आनी आमी एक्सपेक्ट करता की रिडक्शन जावचें टू बी मोर कॉम्पिटिटीव एंड हॅविंग द पीपल कमिंग इन. मिडल इन्कम ग्रुप जे आसा तांकां म्हाका दिसता मॅक्झिमम हाचो फायदो जातलो. will be more of travelers. That group has been traveling, middle income group has been traveling quite in terms of देखो अपना देश बाकीचे आणि हातूंतल्यान तांकां बरे सुविधा ह्यो बऱ्या रेटीक आनी कट डावन मेळ्यो. आय थिंक इट्स बेनिफिशियल फॉर द इंडस्ट्री. आतां एक्सपेक्टेशन्स ऑफ द इंडस्ट्री आनी कितें आसा म्हाका दिसता तांणी समज मांडले ते योग्य रितीन फुडें वतले. इट इज एंड ऑफ द डे टेकन अप बाय द GST काउन्सिल which is having members of the council who sit together and take it up. It's not an individual decision. पॅनिक बटन यंत्रणा चालीक लायन आसतना टॅक्सी चालकांक तालाव दिवपा विशीं कांय टॅक्सी चालकांनी कागाळ केल्या. हाचेर उलयतना येरादारी मंत्री मॉविन गुदीन हांणी येरादारी पुलिसांक हे विशीं चड खर कारवाय करची न्हय अशी सुचोवणी केल्या अशें सांगलां. गोंयांत रस्त्यांचेर आशिल्ल्या खड्ड्यां विशीं आपणे अधिकाऱ्यांक कळीत केलां आनी ताचेर बेगीनूच कारवाय जावपाची आस्त आसा अशें तांणी खबराकारांक सांगलां. सगळे आमी जाग्यार घालतले, चालील आहा सगळे चालील आहा जातले बिनाका. हांवें तांकां सांगलां टू बी लिटल लिनियंट. तरी आसतना तूं जाणा इट इज ऑफिसर टू ऑफिसर. सो आय वील अगेन स्पीक टू देम ऑन मंडे. CMन ऑनरेबल CMन डेट फिक्स करपा जाय. हांवें सगळे विशय मांडलेले आसा. तेणें सांगलां आमच्या सगळ्या आमदारांक बी मागीर एकदाच विशय सुटोवया. आय हॅव ओनली स्पोकन Honorable PWD Minister about problems faced by me in my constituency, particularly near the new flyover which is coming next to airport. प्रत्येक टुरिस्ट येता तो थिंगाच देंवता आनी पयले खड्ड्यान वयता. There are potholes. So he has told me immediately on Monday he will issue orders that should be repaired immediately. That will be top priority because it is something what affects everyone. It's not only local people. Tourists सुद्धा त्याच रस्त्यान. खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसोच विसव. ये सिर्फ खेल नहीं, ये है भारत का जज्बा. वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय 4 मीटर्स. जहां हर चौका हर छक्का बनता है जश्न का हिस्सा. जहां गोल्ड सिर्फ मेडल नहीं हर भारतीय का सम्मान बन जाता है. हर खेल हर खिलाड़ी एक ही प्लेटफॉर्म पर
लाइव मैच, डीप एनालिसिस और खास इंटरव्यूज। भारत के हर कोने से हर खिलाड़ी तक, हर खेल प्रेमी के दिलों की धड़कन। डीडी स्पोर्ट्स, देश का संपूर्ण खेल चैनल। विसवा उपरांत परतून येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। केरी पेडणे ते बांबोळे ह्या मार्गार नव्या कदंबा बस सेवेची सुरवात कदंबा येरादारी महामंडळान केल्या। ह्या वेळार मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकार, थळावे सरपंच, पंच वांगडी आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। कितल्याशाच कळावा उपरांत विद्यार्थी आणि ज्येष्ठ नागरिकां खातीर सोयी खातीर ही सेवा चालीक लायल्या अशें थळावे आमदार जीत आरोलकार हांणी उलयतना सांगला। जो डिफिकल्टी आसली आमच्या स्थानिकांक ती आयज सॉल्व जाल्ली आहा। तेका लागून हांव धन्यवाद म्हणटा आमच्या ऑनरेबल ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक, तशेंच आमचे KTCचे चेअरमॅन आणि तशेंच आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक की तेंच्यांनी ह्यो आमचे नीड आनी नेसेसिटी आमच्या स्थानिकांची पळोवन आमकां ही बस आयज अवेलेबल करून दिल्ली आसा। त्याच प्रमाणे आमचे MD आहात ते आमचे केरी गांवचेच आहात, तेंच्यांनी कंटिन्युअसली फॉलोअप करूनय हे हांगासर ही सेवा आमकां इतके बेगीन इतके फास्ट करून दिल्ली आसा। आतां डिस्कस करतालो की ही बस आमची जी पणजे वयता ती पणजेच्यान GMCनूय वयची, कित्याक आमचे खुबशे सिनियर सिटीजन्स आहात ते GMCन ट्रिटमेंटाक वयता आनी पणजे गेल्या उपरांत ताका GMCन वचपाक त्रास जाता। सो हीच बस कंटिन्यू GMCन करपाक सांगला आनी तेंच्यांनी एश्योर केला की ती GMCन तांकां ड्रॉप करतली म्हणून। आनी तशेंच केरी म्हणजे मोरजी गांवांतल्यान मोरजीच्यान पेडण्या जे पेडणे कॉलेजीक भुरगीं वयता तांकां ट्रान्सपोर्टेशन ना, ते बेगिनात बेगीन ती सर्वीस स्टार्ट करतात, जो जेणे करून मोरजी, मांद्रे, पार्शे, तुया, विर्नोडा आनी मागीर पेडण्या आनी तशी दोंपारची रिटर्न ही बेगीन बाय नेक्स्ट मंथ मे बी स्टार्ट जातली। ह्या वेळार कदंबा येरादारी महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी म्हजी बस येवजणेविशीं प्रवाशांक म्हायती दिल्या। एक आमचे कार्ड आसा, तेतून सपोज जर दिसाक जर तुका 100 रुपयाचो खर्च आसा जाल्यार तेतून 90 रुपया म्हणजे 10 रुपयाचो डिस्काउंट मेळटा तुमकां। आनी ते कार्ड घेवन कदंबाच्या नाजाल्यार इवन प्रायवेट बसी आतां जे म्हजी बसीन जे एनरोल जावपाक लागला तांच्या बसींनी ते तुमकां अलाव जाता। सो तो एक डिस्काउंट बरें आसा न्ही, कित्याक आतां चेंज आनी चिल्लरा खातीर खूब सारो प्रॉब्लम जाता। सो ती कटकट ना, जस्ट कंडक्टरा कडेन टॅप करून तुमी ते यूज करपाक शकता। आनी दुसरें कितें हांव एक रिक्वेस्ट करता, जर ही बस तुमच्या गांवांत जशी बाकीच्या गांवांत आनी हेर गाडयो आहा तश्यो रावंक जाय जाल्यार तुमी सगळ्यांनी बसींतली तिकीट मागून घेवपाक जाय। जशी कंडक्टराची जबाबदारी तशी तुमची जबाबदारी। सो बस आमी कितें जाता, आमी रुटाचो अर्निंग पळयता, कितें फ्लो आहा तो पळयता, रातचे आनी सकाळचे इकॉनॉमिकल आमी चलयतात, त्या बद्दल आमचें कांय दुमत ना। पूण तुमी म्हणून जबाबदारीन एक रिस्पॉन्सिबिलिटीन सगळ्यांनी हे करतले अशें मागता। पेडण्याचे आमदार प्रवीण आर्लेकार हांणी पेडणे सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळांनी आयोजीत केल्ल्या गणेश मुर्तींचे दर्शन घेतले। हातूंत धारगळ कासारवर्णे पेडणे सार्वजनीक गणेशोत्सव विश्वस्त मंडळ, पेडणे लोकमान्य गणेशोत्सव मंडळ, पेडणे पुलीस स्थानक, कोरगांव सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळ तशेंच कासुर्ले पेडणे हांगासरले 21 दिसांचो गणेश देखावो हांचे आमदार प्रवीण आर्लेकार हांणी दर्शन घेतले। तांचे सयत मोपाचे सरपंच सुबोध महाले, पेडणेचे नगराध्यक्ष मनोज हरमलकार, हेर नगराध्यक्ष आणि नागरिक हाजीर आशिल्ले। पेडणे वाठारांतले कलाकार आपल्या कलेवरवीं तशेंच आपल्या गांवाचे नांव ते व्हड करतात हाचेर आमदार प्रवीण आर्लेकार हांणी खोस उक्तायल्या। गणपतीच्या उत्सवा दिसा आयज हांगासर तेंच्यांनी हे चित्ररथ हांगा केल्ले आसा आनी जे पळय आसा नॅचरल जे आतां रिवर आमच्या हांगासर तेणी ती यूज केले कितें तरी आनी तेणी आपली कला दाखयली। म्हाका दिसता आमी सदांच म्हणटा की पेडण्यांनी कलाकारांची खाण, ताका लागून ही कला आतां म्हाका दिसता पेडण्यान आनीक फुडें वचूंक जाय आनी खंयसर आनीक अशेंच कितें आहा जाल्यार भुरग्यांनी फुडें सरपाची खूब गरज आहा आनी आपली कला ही दाखोवन दिवपाची गरज आहा आख्ख्या गोंयकारांक। आयज आख्खे गोंयकार हांगासर येतात। आमी असो विचार करूंक नासलो कितें पेडण्यान असो 21 दिसाचो गणपती हांगासर जातलो म्हणून, जो आयज हांगासर 21 दिसाचो गणपती हांगासर दवरलेलो आसा आनी
सगळ्या लोकांनी अख्ख्या गोंयच्या लोकांनी हांगासर येवचे आनी हे चित्ररथ पळोवचे हांगासर। मोर्जी सार्वजनिक गणेशोत्सव विश्वस्त मंडळ फाटली 23 वर्सां सावन मोर्जी पंचायत वाठारांतल्या शालांत उच्च माध्यमीक तशेंच पदवीधर परीक्षेत उल्लेखनीय कामगिरी केल्ल्या विद्यार्थ्यां खातीर शिश्यवृत्ती भेटोवपाची कार्यावळ आयोजीत करता। अंदू ह्या कार्यावळीचे मुखेल सोयरे म्हण आमदार जीत आरोलकार, धेंपे कॉलेजीचे प्राचार्य मनोज कामत, थळाव्या शाळांचे मुख्याध्यापक, पंचायत वांगडी आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। ह्या वेळार उलयतना धेंपे कॉलेजीचे प्राचार्य मनोज कामत हांणी कृत्रीम बुद्धिमत्तेच्या विकासा खातीर नैसर्गिक बुद्धिमत्तेक महत्व दिवप हे तितलेच गरजेचे आसा अशें सांगले। नैसर्गिक बुद्धिमत्तेच्या काळामध्ये आपण कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या विकासाबद्दल आपण बोलत आहोत। आज नैसर्गिक क्षमता जी आहे त्या काळामध्ये म्हणजे जिथं आपण म्हणजे नैसर्गिक जी बुद्धिमत्ता किंवा नैसर्गिक जे आपलं शक्ती आहे त्याच्यावरती आपलं कार्यप्रणाली पुढे नेण्याचं सोडून आपण कृत्रिम बुद्धिमत्ता किंवा आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स सारख्या गोष्टींबद्दल आपण बोलतो। जसं जग पुढे जातं तसं आपल्याला जावंच लागेल, पण कृत्रिम बुद्धिमत्ता तयार करणारी ही नैसर्गिक बुद्धिमत्ता जी आपल्या दैवी शक्तीला आपल्याला दिलेली आहे, या मातीनं आपल्याला दिलेली आहे, जी हजारो वर्षाच्या कर्तव्य आणि कर्तव्य प्रणालीतून, शिक्षण प्रणालीतून, गुरुकुल संस्कृतीतून, आमच्या हिंदू सनातन धर्मातून जी उपसाक आपल्याला मिळाली आहे त्याचाही गुणगौरव करणे आपल्याला क्रमप्राप्त आहे। ह्या वेळार उलयतना मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकार हांणी विद्यार्थ्यांक प्रोत्साहन दिवपा खातीर शिश्यवृत्ती दिवपा सारखे बरे उपक्रम गणेश मंडळ आयोजीत करता हाचेर खोस उक्तायल्या। सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ मोर्जी हे वेगवेगळे कार्यक्रम घडोवन हाडटा, ते सुद्धा कला आणि संस्कृती हे राखून दवरपा खातीर प्रत्येक क्षेत्रांत म्हणजे ल्हान भुरगीं आसूं नाजाल्यार ज्येश्ठ आसूं महिला आसूं तेंच्या खातीर हांगासर कार्यक्रम घडोवन हाडटात आनी तांकां प्रोत्साहन दितात। ताका लागून तुमचे खूप खूप अभिनंदन। आणि म्हाका दिसता अशेंच कार्य तुमी समितीची आहा म्हणजे चालू दवरपाची म्हाजे कडल्यान कितें मदत आहा डेफिनेटली वार्षिक प्रमाणे हांव तुमच्या वांगडा आसात, पूण आमकां आमच्या भुरग्यांक मोटिवेट करपा खातीर असले कार्यक्रम घडोवन हाडपाक जाय आनी तेच्या खातीर वेगळे वेगळे म्हणजे गणेश मंडळ तुमचे म्हाका दिसता हे गणपती आसता तेन्ना तुम्ही अख्ख्या वर्साक खूपशे कार्यक्रम घडोवन हाडटात, म्हणजे एंटायर वर्स तुमचे प्रत्येक कार्यक्रम हे तुम्ही गांवा खातीर करतात, अशेंच कार्य चालू दवरात। इस्लाम धर्माचे संस्थापक मोहम्मद पैगंबर हांच्या जयंती निमतान काल ईद ए मिलाद गोंयभर मनयली। तांच्या जिविताचो उगडास आनी तांणी दिल्ल्या शिकवणीचो प्रचार करीत मुस्लिम भावांनी काल गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी जुलूस काडिल्लो। फोंड्या आयोजित जुलूसाक व्हडा संख्येन ल्हान भुरगीं तरणाटे वांटेकार जाल्ले। येरादारी पुलीस येरादारीचेर नियंत्रण दवरपाक हजीर आशिल्ले। ईद ए मिलाद निमतान मुस्लिम भावांनी नागरिकांक सरबत वाटले आनी एकमेकांक परबी भेटयली। ह्या वेळार फोंडा मुस्लिम असोसिएशनाचे अध्यक्ष मुल्ला अब्दुल मुनाफ हांणी हे विशीं अदीक म्हायती दिल्या। 1500 वाढदिवस ते आमी व्हडले हेतून साजरो करता, व्हडले हेतून आमी साजरो करता। आमचे प्रॉफेट मोहम्मदान आमकां कशें रावपाचें, कशें जगपाचें, कशें भाईचारा दाखोवपाक आमकां शिकयला। आमचे कुरान आमी पवित्र किताब तेतून आमकां सगळो मॅसेज दिला की लोकांक दुखोवपाक जायना, कोणाक मारपाक जायना, अहिंसा आमी आसा, हिंसा केन्ना करना आनी आमी मुस्लीम एक सगळे एक, आमचे हितून जात बीत कांय नासता। आमचे हितून मनीस पयलो जो आमी मनीस पळयता तो आमचे हितून जात बीत असले तरी भेदभाव नासता। आनी हो आमगेलो प्रॉफेट मोहम्मदान जगाक पुऱ्या जगान आमगेले साजरो जाता सण हो, आनी हे मुस्लीम बांधव बरे उत्साहान मनयता सण। अनंत चतुर्दशी निमतान आयज गोंया सयत देशभरात गणपती बाप्पाक निरोप दितात। गोंया सयत मुंबय आनी पुराय महाराष्ट्रात आयच्या दिसा निमतान खासा तयारी केल्या। लालबागच्या राजाचे दर्शन घेवपाक भाविकांनी मोठी गर्दी केल्या।
पुणे आणि हैदराबादात लेगीत मोठ्या जल्लोषात गणरायाचे विसर्जन जाता। हैदराबादात ढोल ताशांच्या गजरात मिरवणूक काढून श्री गणेशाची 69 फूट उंचायेच्या मूर्तीचे विसर्जन करपा खातीर व्हरतना दिसता। पुण्यात लेगीत गणपती बाप्पाच्या जयघोषात वातावरण भक्तिमय जाला। मुंबईत गणेश विसर्जना खातीर कडक सुरक्षा व्यवस्था केल्या। ते खातीर 25,000 परस चड पुलीस तैनात केल्यात। मजगती हवामान खात्यान आयज मुंबईत मोठ्या प्रमाणात पावस पडपाचो अदमास उक्तायला। ताका लागून विसर्जना वेळार सुरक्षे खातीरचे सगळे उपाय केल्यात। आयज गणेश विसर्जना वांगडाच चवथीची परब सोंपता। आता पळोवया आयचे तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 31.2 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 24.4 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जाला। आनी आता खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। जीएसटीत सुधारणा घडोवन मध्यमवर्गीय कुटुंबांक मोठी थाकाय। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी जीएसटी सुधारणे विशीं दिलो नियाळ। गोंय विधानसभेच्या सभापती पदा खातीरची वेंचणूक जातली 25 सप्टेंबराक। राज्यपालांनी आपयले खासा अधिवेशन। नव्या टर्शरी कॅन्सर केअर केंद्राचे काम 30% पुराय। राजकीय हस्तक्षेपाशिवाय बरी भलायकी सेवा दिवपी थारतले हे केंद्र। भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे। म्हजी बस येवजण विद्यार्थी आणि ज्येष्ठ नागरिकांक थारतली उपेगी। गांवगिऱ्या वाठाराची जोडणी वाडोवपा खातीर सरकार दिता भर। मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत। 2027 भाजपाचेच सरकार स्थापन जातले। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नाईक हांच्या जल्मदीस सुवाळ्यात उपस्थितांचो निर्धार। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळार लेगीत पळोवपाक शकतात। ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुम्ही पळोवपाक शकतात। तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवपाक उपलब्ध आसा। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्ज। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवपाक शकतात। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज हे ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो। आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।